Page 5, A11, Deva Tuamtso Orum. Deva Tuamtso Orum, Tuka Bosong Untung Yeta. Deva Tuamtso Shivo. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो सवो आयतार. आयचो विशय जिवीत आनी मरण आसात. बिचून काडीत ते मेळटले. सिराकाच्या पुस्तकांतलीं आयच्या वाचपांतलीं ही उतरां ती आयच्या सेवा धर्माक ओट दितात. कित्याक आयज आमच्या दोन प्रांतांत आमी भलायकी प्रेशितायेचो दीस मनयतात. जिवीत आमकां देवाचें देणें. हें जिवीत आमी बरे भाशेन जियेलोली देवाक जाय. बरें जिवीत सोडून आमी वायटाक वेंगयल्यार मरण आमचे मुखार उबें रावतलें. जें आमी विंचून काडटा तेंच आमकां मेळटलें. तर बरें तेंच विंचून काडुया आनी आमकां सगल्यांक बरी भलायकी मागतना बरी भलायकी दिवंक वावुरतात तांचे पासत हे मिसाचे भेटेन मागुया आनी जिविताच्या देण्या पासत देवाक दिनवासून संतोशान ह्या मिसांत वांटो घेवया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पवित्रदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांगपाक बरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Page number A4, Moima, page number A4. Moima.
tuka namaskar Ami tuka din basta Tuja to vojbova paso Ami tuka vokanta Mohima, 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 Mohima Deva kunt sorgi Shanti, 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 Shanti Taja Ista Sasari Somya Shisu Krista Bapa Jaya Klas Buddha Somya Deva Deva Chi Shili Tu Sosarachi Bap Gatai Amchi Kaklutko Tu Papa Cha Usvyak Paslai Amchi Bakliyan Konge Mohima, 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 Mohima Deva Kunt Sorgi Shanti, 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 Shanti Taja Ista Sasari Kityak Povitapnya Sahangati Deva Papachi Moimin Jesu Krista Yeklotsu Bori Yeklotsu Iswo Yeklotsu Mohima, 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 Mohima Deva Kunt Sorgi Shanti, 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 Shanti Taja Ista Sasari Amen प्रार्थूया सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिलाय तुका फावो तसले बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे पोरमणे जिवंक आमकां आदार दी आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन सिराकाच्या पुस्तकावरें वाचप तुका जाय जाल्यार तुज्यान आज्ञा सांबाळूंक जातात आनी विश्वेशपण चलोवंक तुजे आदीं आसा तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदोक मांडल्यात तुका कुशी ताका आत घाल मनशा फुडें जिवीत आनी मरण आसात तो विंचून काडीत तें ताका मेळटलें सर्वेस्पराची जानवाय भोव व्हड तो सोकतेन बोळवंत आनी सोगलें ताका तावें ताची भोक्ती करतल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशाची दर एक कोरणी तो ओकलता कोटेपणाचे मार्गार चलोवंक ताणें फर्मावन ना आनी पातोक करूंक कोणाकूच ताणें रोजा दिवंक ना देवाचें उतोरें देवाचें वडकार आमचो जबाब जावं दी सर्वेस्पराची समूर सांबाळटा ती कोरेंत सुकेस्त सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराची समोर सांबाळटा ती कोरेंत सुकेस्त नितोल निर्मोल जिविताची सर्वेस्पराची समूर सांबाळटा ती कोरेंत सुकेस्त ताची कुशी पाळटा ती सगळ्या काळजान ताका सोदात ती कोरेंत सुकेस्त जबाब सर्वेस्पराची समोर सांबाळटा ती कोरेंत सुकेस्त जोतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळूंक तुवेंच ते परगोट केल्याय तुजे कुशेक सोदां पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजे चाल तीर आसूं जबाब सर्वेस्पराची समोर सांबाळटा ती कोरेंत सुकेस्त
तुज्या चाकराक बोळेपण दाखय, म्हजें जिवीत बागी जावं, तुजें उतर सांबाळतलो, तुजी विचित्र समूर्त नियाळूंक म्हजे दोळ्यांक उजवाड दी. जबाब: सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटा ती खरें सुखेस. तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय, सर्वेस्परा. हांव तें सदांच कुशीन माळटलों. तुजी समूर्त सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळटलों. जबाब: सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटा ती खरें सुखेस. बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटेवेले वाचप. बाबा भयणीनो, सुपुर्णायक पावलोले मनशांक आमी जानवाय विशीं उलयता. ही जानवाय हे संवसाराची न्हय. वो नाटक जावन वेतात त्या संवसाराचे वरदानाची न्हय, पूण आमी परगोट करता ती देवाची कुडारी जावं जानवाय. ही गुपीत जानवाय देवान काळा आदी आमचे मोहिमे खातीर फुडेंच थारयलोली आनी संवसाराच्या एका तरी वरदानाक ती कोडीत जावंक ना. ती तांकां खरेंच कोडीत जाल्यार मोहिमेच्या सोम्याक ते कोडीच कुर्सार खिलावचे नासले, पूण अशें बरयलेलें आसा: आपणाचो मोग करतल्यांक देवान तयार केला तें दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मनान आटापूंक ना. हेंच आमी परगोट करता. आत्म्या उदेशी ह्यो वस्तू देवान आमकां उगडाप्यो केल्यात, कित्याक आत्मो सगळ्यांचो ठाव घेता देवाचो पर्यान. देवाचे उतर हें देवाचे बरोबर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासता, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केल्याय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शास्त्रांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रामाणीकपणा परस तुमचें प्रामाणीकपण अदीक वर्तें न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यान कदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका, आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो, अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो दोन सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव दोन नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो हेमकोंडाचे कास्तीक सांपडटलो. सांगलोलें आसा तें तुमी आयकलां, पोदवार करूं न्हय. तर हांव तुमकां सांगतां, जोर कोणूय एके अस्तुरीचेर कामचारी दोळे लायत ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन पोदवार केलो. आनीकूय पुर्विल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडूं न्हय, पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलोल्या सोपुतांक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगतां, सोपूत निबेल दिवं न्हय.
तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी, होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचें वोन ओगलें तें वायटव्या कडलें येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. पवित्र पुस्तकांत जाणवायेचीं पुस्तकां आसात. तांतले देवान मोइजेसा वरवीं आपले विंचून काडलोले पोरचेक समृद्धीचे कायदे दिलोले. न्हय मनशांक आपलो गुलाम करूंक, पूण मनशांक जिवीत दितली वाट दाखोवंक. मनशांक देवान सत्तेन रचला आनी हेंच सिराकाच्या पुस्तकांतले आयचे पयले वाचप सांगता ह्या उतरांनी. तुजेच आदीन आसा, तुका खुशी ताका हात घाल, तो विंचून काडीत तें ताका मेळटलें. मनशा फुडें जिवीत आनी मरण आसात म्हूण आयच्या वाचपांत मेळटा. आनी हाका सोर केलोली आसात उजो आनी उदक. उजो पाड घालता आनी गोबर कोत्ता, जाल्यार उदक शिंपता आनी जिवीत दिता. आतां देव ह्या वाचपांत आमकां सांगता आमचे मुखार उजो आनी उदक मांडलोली आसात आनी जे आमी विंचून काडीत ते आमकां मेळटले. दुसऱ्या वाचपांत कोरिंतकारांक बरयलोले आपले पयले चिटीन सांत पावलू संवसाराच्या आनी संवसाराचे राज चलयतल्या मनशाची जाणवाय देवाचे जाणवायेक सोर करूंक जायना म्हूण कळीत कोत्ता. देवा कडच्यान येता ती जाणवाय लिपलोल्या तेव्या सारकी. आपल्या आत्म्या उद्देशे देवान ही आपली जाणवाय उगडापी केल्या. दोंगरावेल्या प्रवचनांत आपलो पाटलाव कोत्तल्यांक जेजू समोर्तीन सांगला ताचो सोपुनायेन अर्थ दिता. जेजू समोर्त वो प्रवादी सांगतात तें काडून उडोवंक न्हय, पूण तेंच सोपुनायेक पावंक आयलोलो. हेंच आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान सुरवातेच्या उतरांनी कळोवन येता जेन्ना जेजू म्हणटा, जिवेशी मारूं न्हय. पुर्वजांक अशें सांगलोलें तुमी आयकलां, तर हांव तुमकां सांगतां. कायदो मनशाक गरजेचो, पूण कायद्यान मनशांक आपलो गुलाम करूंक जायना. मनशाची सत्या काडूंक जायना म्हूण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. वयल्या वयर कायदो पाळल्यार पुरो न्हय म्हूण जेजू शिकयता. आमच्या मनांतले हिंदेसांव आमच्या काळजांत आमी बाळगून दवरता तेंय बी देवाक गरजेचें म्हूण जेजू आमकां सांगूंक सोदता. मनशा फुडें जिवीत आनी मरण आसा म्हूण आयच्या पयल्या वाचपांत मेळटा. आनी हाका सोर केलोलो आसा उजो आनी उदक. उजो पाड घालता आनी गोबर कोत्ता, जाल्यार उदक शिंपता आनी जिवीत दिता. झाडांक उदक घालून शिंपतात तशें आमच्या जिविताक फायद्याचें तें करुया. भलायकी सांबाळुया. भलायकी प्रेशितायेचो कोत्तल्यांक आमचो सोकात दिवन पेस्ट पिडा आड जे उपाय घेवंक जाय ते घेवया. जेजूचे शिकोवणे पोरमोणे चलून दुसऱ्यांच्या जिवितांत दूख हाडटा तसलें कांयच करिनासतना तशें तांची उर्बा वाडोवंक आमच्यान करूंक जाता तितलें करुया. जिविताची संस्कृताय आपणावया आनी मरणाची संस्कृताय पयसावया. जिवीत सोपुनायेन जिवंक एकसुरें जिवीत सोडून दुसऱ्या सांगाता जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करुया. दर एकल्या पासत फावो ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सन्मानता देवा सर्वपदवेदार बापाक, स्वर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कोसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तो एकदां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुंचबी करूंक येतालो.
सदपांता पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आयचो विशय जिवीत आनी मरण आसात विंचून काडीत ते मेळटले मनांत दवरून तशेंच आयज आमच्या 2 प्रांतांत आमी भलायकी प्रेशितायेचो दीस मनयतात तेवूय मनांत दवरून आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेच्या अंतस्करणाची फावो ती आकारणी करून तांकां ह्या आधुनीक काळार बऱ्या आनी वायटा मदें विवेक करूंक शिकोवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सगळ्या नागरिकांच्या जिविताक बऱ्याक पडटा तितलें करूंक आनी खेरेत भाशेन मनशाचे भलायके पासत वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. एकसूरपणाचें जिवीत सोडून समुदायीक जिवीत जिवन आमी एकामेकाची उर्बा वाडूंक आमचे लागीं घडटा तितलें करून जिवीत फुलोवंक आमी फावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. भलायकी प्रेशितायेच्या आयताराक सगळ्या पिडेवतांक पेकोवणी मागुया. तशेंच पिडेवतांची काळजी घेतल्यांक पवित्र आत्म्याची शक्ती मेळ्ळ्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. सर्गीच्या बापा आमच्या जिविताच्या देण्या पासत तुका आर्गां दिता. आमकां बरे भलायकेन सांबाळ आनी भलायकी प्रेशिताय कोत्तोल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. कितें घालताय त्या उंड्यान पेज 37 C21 C21. कितें घालताय त्या उंड्यान कितें घालताय ती काळजी यादनीक पावाच्या हातान कितें विरी दवरताय म्हजो मोवानी कोर म्हजे काळीजानी मोग म्हजो संतोश आनी दूख सगळी म्हजी चिंगाता तुजो झगडोच कोताय तूं तुजीच पासत क्रिस्तांव तूं जेजूच्या बलिदानान आनी कितें वखदाय तूं समेस मनशाचे हुस्केर तुकोच दुखी कशाकाय पृथ्वीर घडटा तें सगळें बापाक ओपूंक हांव येता. म्हज्या भाव भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा हे भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं आमचे जिणेची चाल नवी जावं
आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे पोरी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मोडना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी ओजोकाता आनी ये ताचिंतले पियेता. तितले पावटी दवय पवानी सो आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर रिस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत दोन दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बाप्पा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक Amen. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालेन पडून दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली पाठाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Page 55, Jesu Maka Tuji Goros, D15, page 55, D15. Jesu Maka Tuji Goros, Soki somning so shiudo, Uzia divia pobislice, Jutro culum polubice, Duži pokor, maknači vihin, na bolči su, ani podmi. Duži pokor, maknači vihin, na bolči su, ani podmi. Jesu punna karsan, te la ponti, te la vine, Cato lolo ruca
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गीच्या सुवादीक जेवणान आमचे बुकेले ओतमे तुवें दादोशी केलाय. आमचो खरो जीव सांबाळटा ते पसोन आमी सदां काळ आशिवंक निर्मी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशे बसात. पयली सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर जूड करास्कोक ताणें मीस पडयल्लें आसा, प्रवचन केल्लें आसा. त्याच प्रमाणे आमच्या सांकिस्तावांक, कोयराक, मिडियाक आनी हेरांक जे आमकां मदत करतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां आनी हेरांकूय जी युट्यूबाचेर आमच्या मिसान वांटो घेतात, कित्याक तीं दुयेंत आसात, घरान पडून आसात, पयस आसात, वो दर्याचेर प्रवास करतात, वो हेरा जाग्यांचेर तीं हातून आमच्या मिसान भाग घेतात. तांकां सगळ्या जाणांक दिनवासता हांव एकामेका पासून आमी मागत रावया. आयताराची मिसां 3 सकाळची 2, 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी सोमवार ते सोनवार पर्यंत 2च मिसां आसतात. सकाळचे 7 मीस आमचे भाशेन, 8 मीस इंग्लीश भाशेन. तुमी खूब जाणां आमचे यूट्यूब सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल ताचेर मीस पळयतात. तो हेरूय प्रोग्राम आमचे त्याच नांवांत आमची वेबसायट आसा आनी आमी मोद्यांनीर त्योर्स दवरलेलो आसा. खंयच्याय वेळार तुमच्यान त्या सान भाग घेवंक जाता. आमी ते करून दवरलेले आसा. त्याच प्रमाणे आनीकूय आमी कार्यक्रम आमचे अध्यात्मीक कार्यक्रम, स्पिरिच्युअल प्रोग्राम्स तितूर घालून दवरलेले आसा. तुमच्या तातूंत भाग घेवंक जाता. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कोपेलान मीस आसता. हे सायडीन गेले म्हणटूच पेट्रोल पंपा उपरांत सुमार 150 मिटर दावे वाटेन कोपेल आसा. थंयसर बांय आसा, लोक खूब येतात आनी तांकां भरपूर बरेपण फावो जालेलें आसा. मिलाग्री तांच्या जिवितांत घडलेली आसा. ती आमकां सांगताय बी. तांकां सांगलां बरोवन दियात म्हणून म्हाका. 22 कॉरिज्म स्टार्ट जाता. गोबराचो बुधवार जो आसा. आमी उपवास, मागणे आनी म्हणलें बरेपण दुसऱ्यांक करपाचें तें स्टार्ट करूंक जाय. आमी अशेंय येवजिलां की हांगसर खूब पाटी लोक येता आनी म्हणटात फादर मीस ना, देर इज नो मास नाव, वी वूड लायक टू टेक पार्ट इन मास. केन्ना दिसाची. म्हणून आमी अशें येवजिलें की आमी ट्राय करुया. आतां कॉरेजमाच्या दिसांनी 22 दनपारां 12 इंग्लीश भाशेन आमी मीस धरूंक गेलां. इंग्लीश भाशेन कित्याक सगळ्यांक जाणांक भाग घेवंक जाता. नाजाल्यार बाकीची तमिलियन, मलयालम वो दुसरे भाशेचे हिंदी, मराठी अशी वेगवेगळे भासाचे आसा. पूण इंग्लीश कॉमन मिडिया जाता, तातूंत भाग घेवंक जाता. तर आमी अशें येवजिलां की ते दिसा सावन मीस धरतल्या म्हणून 12 सदां. मागीर तुमकां आनीकूय तांचे म्हायती दितले हांव. मार्चाचे 4 12 पर्यंत कुरपेची नोयनां स्टार्ट जातात. कुरपेची नोयनां सायबानूच स्टार्ट केल्ली. एकलो आमचो पाद्री मार्चेलो मास्तरेली नापोली म्हणटा त्या इतालियाच्या गांवांत आमचे इगोर्जेंत असलेच तो सुपरवायज करतालो. हातोडी त्या कामगाराच्या हातांतली सुटली आनी तो सकयल आसलेलो. ताचेर पडली, तो निन्नवलो. 1633 वर्सा 12 डिसेंबराचे. 4 जानेवारीचेर तो मोत्तालो. ताका संदेसांव लावलें. पूण रोखडोच ताका साहेब दिश्टी पडलो आनी ताका सांगलें तूं मरचो नाय पूण मरतलोय. 2 वर्सां उपरांत जपानाक मारतीच जातलोय. आनी तिसरें कुरपेची नोयनां स्टार्ट कर. कित्याक हे कुरपेच्या नोयनान तो आमचे पासून मागता, विनंती करता आमी मिसाक येवंक जाय, आमची पातकांक कबूल करून पिराचिताच्या म्हणजे खुमसाराच्या सक्रामेंतान भाग घेवंक जाय आनी कोमयां घेवंक जाय. सगळ्या दिसांनी आयली जाल्यार बऱ्याक पडटा. वो एका दिसा पर्यंत करीत जाल्यार तो म्हणटा हांव तांचे पासून बरेपण दाखयतलो. म्हणटच हें कुरपेची नोयनां आसा. आमी पोरूं हे भाशेन धरलेले आनी आदीं आमचो प्रोग्राम तसोच आसा. 6 सकाळच्या 7-8 3 मिसां आसतात. त्या उपरांत 12 मीस आसतले. त्या उपरांत 4 एक मीस आनी मागीर 6 5
आमी म्हणून तूं प्रत्येक आमच्या जेजुईट व्हडले व्हडले पळय सांत आसा तांच्या जिविताचेर देवान ताका आपोवणी दिलें ताका कशें कळ्ळें हें देवान दिलेलें म्हणून तर ते डिसर्नमेंट करपाक कशे भशेन सांतिनासान आमकां दाखयलां तें करपाक ताच्या जिविताचेर आमी दाखयतल्या आनी ताणें कशे भशेन आपलें जिवीत सगळें समोर पयलें जेजूचें सगळें प्रत्येक दिसा आमी एका एका सांताचें जिवीत घेतल्या पूण आमी जेन्ना उलयतले आमच्या सेर्मांत तेन्ना आमी तुमकां सांगतल्या कशे भशेन म्हाका देवान आपोवणी दिलें आनी तोजवितेन हांवें मागीर तें बरें निरीक्षण केलें आनी मागीर तें डिसर्न केलें आनी मागीर म्हजें जिवीत हांवें देवाक कमीट केलें कशे भशेन तो आमकां दाखयता हो मारूक तें तुमकां आमी ह्या नोयनाच्या दिसांनी सांगतल्या तर हो विशय आमी दवरलेलो आसा कॉल डिसर्नमेंट एंड कमिटमेंट जस्ट लायक सेंट फ्रांसीस झेवियर तर आमचें जिवीत आनी हेरां सांता भक्तांचें जिवीत आमी त्या दिसांनी खोलायेन पळयतले आनी ते पांचाचें पळय हें आसा तेन्ना आमी इंग्लिशीन सांगतले कित्याक मागीर सोवांचें मीस इंग्लिशीन आसा ह्या वेळारूय आमी तुमकां कळीत करतले तेंच तर बाकीचें आसा 5 आमी स्टार्ट करतले पयलें मागणें आनी मागीर बुजवण मागीर 6 मीस स्टार्ट जाता मागीर 3 म्हणून तूं काकुळीचो तिर्स आनी मागीर खुर्साची वाट आनी मिसां जाली म्हणटच आमचे भाशेन आनी इंग्लीश भाशेन तिर्स खूब वस्तू आसात आख्खो दिसभर आमचो कार्यक्रम आसतलो तर ते भाशेन आमी येवजिल्लेले आसा देव बरें करून तुमकां सगळ्या जाणांक उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनवतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा आमेन कुशाल सदांच पेज 91 F13 कुशाल सदांच आमी पोचे कुशाल दादोस आमी रावचे मोगा जिवीत एकूच पोरे बाबोयना जिवीत कोरे कुशाल सदांच आमी पोचे कुशाल दादोस आमी रावचे मोगा जिवीत एकूच पोरे बाबोयना जिवीत कोरे आमची काचा कशी नादा